हय, पावस येवप म्हळ्यार माणकुली भुरगींच न्हय तर पुराय धर्तरी आनी ही जीवसृश्ट खुशाल. डॉन बॉस्कोच्या नांवान हांव तुमकां खुशालकायेचो येवकार दितां. आयज आमी 5वी यत्तेचो पावस हो पाठ समजून घेवया. इश्टानू, मे म्हयनो म्हळ्यार आकांताचे गरमेचो म्हयनो. मे म्हयनो सोंपत आयला. सगळो लोक पावसाचे नदर लावन बसला वा पावसाची वाट पळयत बसला. आंगांतल्यान हुमेच्यो वा घामाच्यो पावळ्यो गळटात. मात लेगीत काम केल्यार घामान सगळेंच नाका पुरो जाता. मात लेगीत वारो आयल्यार जिवाक सूं वा बरें दिसता. केन्ना काय पावस पडटा अशें तांकां जालां. इतल्यान अचकीत अकस्मात थंड वारें व्हांवपाक लागता. म्हणटा म्हणसर मळबान पावसाची काळी कुपां एकठावतात. आतां पावस येतलो हें पारखून लोकांक खोशी जाता. भुरगीं आंगणांत येवन नाचपाक लागतात. तांचे भितर उमेद वा उर्बा रिगता की पावस येतलो आनी सगळें शांत करतलो. पावसा पावसा यो रे यो, खेळूंक यो. खेळूंक तुका शेत दिता, नांगर आनी जोत दिता. ह्या माणकुल्या बडबड गितान भुरग्यांनी शेताचो, नांगराचो आनी जोताचो उल्लेख केला. हाचोच अर्थ असो की पावसाचें आनी शेताचें लागशिल्लें नातें वा संबंद रिलेशनशीप आसा हाची भुरग्यांक जाणवीक आसा. पावस येना जाल्यार शेतां पिकची ना. शेतां ना पिकल्यार आमकां अन्न वा जेवण मेळचें ना आनी जेवण ना मेळ्ळ्यार आमी सगळीं उपाशी मरतलीं. टप टप करून थेंबे झडपाक लागतात. पावसाचे थेंबे आंगार घेत भुरगीं पावसाक येवकार दितात. पावस पडूंक लागता तशी भूंय वा जमीन भिजत वता. जळामळा सगळी कडेन मातयेचो वास पातळत रावता. करता करता पावस घोग्यांनी म्हळ्यार मोठ्यान रगपाक लागता. पावसा वांगडा नेटाचो वारो व्हांवता. ताका लागून झाडां पेडांचेर तर सावर वा अवसर आयिल्ले वरी दिसता. घरामुखा वयलो माड पडटासो दिसता. इतल्यान चकचकीत विजूबाय म्हळ्यार मळबान लकलकपी वीज दोळ्यांक दिपकायता. म्हणटा म्हणसर घड घड घडायच करून मळब फुटिल्ले वरी आवाज जाता. भुरगीं आंग काडटात वा भियेतात. जाणटीं कांचवेतात. तांकांय भंय दिसता. म्हातारी कोतारी देवाचें नांव घेतात. देवा, तूंच आमकां राख. मुखा वयलें आंगण तळें कशें भरता. ह्या उदकान झडटात ते पावसा थेंबे पळोवपाक मजा दिसता. रस्त्याचेर उदकाचे लोट व्हांवतात. भुरगीं कागदाची होडी करतात आनी उदकान सोडटात. भुरग्यांची नदर पावसान चिप्प भिजिल्ल्या एका कावळ्याचेर पडटा. ताची तांकां काकळूत दिसता वा दया दिसता. तीं चुरचुरतात. पावस थांबता. वरा भितर व्हाळ व्हाळयो मंदावतात वा उण्यो जातात. पावसाचें उदक पिवन धर्तरी धादोस खुशाल जाता. झाडां पेडां न्हावन धुवन निवळ नितळ दिसतात. सवणीं झाडां पेडांचेर परतून येवन आपणाली पाखां फडफडावन आंग सुकोवंक लागतात. रखरखत्या गिमाची दगदग वा त्रास इल्ले उणे जातात आनी सगळ्यांचे दोळे मिर्गा कडेन लागतात. मिर्ग म्हळ्यार पावसाची परब. आदल्या काळार ह्या दिसाच्यान पावस भरपूर लागतालो. माणकुल्यांनू, तुमी जाणाच आसतलीं की पावस हो धर्तरेचो जीव प्राण. पावस ना जाल्यार धर्तरी सुकी सडसडीत जातली वा करपून वतली. ही धर्तरी प्रदुशणांतल्यान वा पोल्युशनांतल्यान मेकळी आसली जाल्यारच पावस वेळार पडटलो. ह्या खातीर आमी हे धर्तरेची जतनाय घेवप गरजेचें. चलत तर ही धर्तरी नितळ निमळ सांबाळुया, झाडां लावया आनी तांची जतनाय घेवया. तुमचे खातीर घरपाठ ह्या पाठांत आयिल्लीं सगळीं नवीं उतरां तुमच्या कादेनाचेर बरोवन शिकात. तशेंच तुमच्या कादेनार पावसाचें चित्र चित्रायात आनी तातूंत रंग भरात. देव बरें करूं.